तुझी बरी जाय. वेस्ट फ्रॉम तुवें विलेज. आज आम्ही तुवें गावाच्या एका पाणयाचे जे स्तोत्र म्हणटा थंय उबे आसा. आमच्या फाटल्यान जे तळे आसा न्हू, ह्या तळ्यान हे जर तळे खोलायत न्हू आनी एका जर बरें बांदून काडीत न्हू जाल्यार हेतून बरी जितली वॉटर स्टोर जातलें ते अख्खे तुवें गांवांक पावतले. तुवें एक्चुली आमकां तिळारीचं पाणी सध्या तुवें गांवांत पाणयाची गंभीर समस्या आसा. मुरमुसे भागांत तर तेंचो डेलीच प्रॉब्लम आसा, तांकां पाणयाचो प्रॉब्लमूच आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार तुवें गांव आमचो जॉग्राफिकली एके सायडीक डोंगरांचो खडो पहारूच आसा. मुरमुशे पासून कातुल्ली पर्यंत फूल एके सायडीक डोंगर आसात. दुसऱ्या बाजूक शापोरा नदीचो काठ आसा आनी शापोरा नदीच्या काठार आनी डोंगराच्या मदीं आमचो जॉग्राफिकली तुवें गांव आसा. ताका लागून तुवें गांवांत खंयसरूय जर विहीर मारीत न्हू जाल्यार 100% प्युअर वॉटर म्हणजे ताका आमी स्प्रिंग वॉटर म्हणटा न्हू तें आमकां मेळटलें. कित्याक तर डोंगराचो खडो पहारूच आसा, डोंगरांनी वेडोच घातलेलो आसा तुवें गांवांक. तुवें गांव हो जॉग्राफिकली असो आसा की आमकां तिळारीच्या पाणयाची सुद्दां गरज ना. तुवें गांवा कडेन इतकी क्षमता आसा की स्वताच्या कॅपॅसिटीन तुवें गांव आपल्या अख्ख्या गांवाची तहान भागोवंक शकता. आतां आमी जे उबे आसा न्हू हांगा जे तळे आसा, हे तळे जर बघीत न्हू हेच्या सायडीकूच आमची हे आसा बांय आसा आनी तेचें सप्लाय पाणी गांवांक जाता. पूण हे तळ्याक जर खोलायत न्हू आनी ते बरें बांदून काडीत न्हू जाल्यार इतकें पाणी बरें आसा की सोर्स हांगा 12 इयर्स हांगा पाणी आसता. तेच पाणी आमी डायवर्ट करूं शकता बांयक आनी लोकांक सप्लाय करूं शकता. कित्याक तर स्प्रिंग वॉटर प्युअर ड्रिंकींग वॉटर. म्हाका दिसता जेन्ना 2017 आमदार सोपटे निवडान येयल्लो तेन्ना तेणी ह्या भागाची पाहणी केल्ली आनी लोकांक आश्वासन दिल्लें की आपूण हे तळे बांदून काडटा आनी आमी तेच पाणी समोरच्या शेताकूय डायवर्ट करया आनी बांयकूय कॅरी करून अख्खे तुवें गांवांक पाणी दिवया म्हणून आपलो प्लॅन आसा. म्हणून मास्टर प्लॅन काडला तुवें गांवा खातीर आनी ते आपूण करतलो म्हणून सांगलेलें तेणी. पूण त्या 5 वर्सांक तेणी ते विसरलो, ताका तेचो विसर पडलो. आयज ताका मे बी उगडास येतलो ही टॅलिकास्ट बघल्या उपरांत. पूण इतकी बरी फॅसिलिटी आसा आमचे कडेन, ती फक्त करपाक जाय. आतां म्हाका दिसता की आमचे वॉटर सप्लायचे जे इंजिनियर्स आहात तेंच्यांनी हेतून लक्ष घालपाचें आनी ही जर तळे खोलायत न्हू आनी ते बरें बांदून काडीत जाल्यार हितून भरपूर उदकाचो सोर्स आसा. तो आमच्या तुवें गांवाची तान भागोवपाक तेची केपेबल आसा. हे जर सगळें जायत न्हू जाल्यार तुवें गांवांक तिळारीच्या पाणयाची सुद्दां गरज भासची ना. आमी स्वयंपूर्ण जातले. स्वयंपूर्ण जर सीएमाकूय म्हाका सांगचें दिसता की स्वयंपूर्ण हालीं सीएम म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा करतले. प्रत्येक मनशाक सांगता की तो तुमी स्वयंपूर्ण जाय, आपले स्किम्स घेयात, लोन्स घेयात म्हणून ते एडवर्टिजमेंट चालू आसता EDC चीफ मिनिस्टर रोजगार. पूण म्हाका दिसता की सीएमान इंडिविज्युअल एका मनशा चिंतच्या पेक्षा गांवाचा जर चिंतीत न्हू जाल्यार म्हाका अपील करूंक दिसता चीफ मिनिस्टराक की तुवें गांवांक पाणयाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण कर. तुजें रिप्रेझेंटेशन जे करता न्हू आमदार तांकां सांग की तुज्या भागांत तुवें गांव जो आसा न्हू ताका स्वयंपूर्ण कर पाणयाच्या बाबतींत जावं शकता. हो जर सोर्स उबो करीत न्हू एका जर चारय सायडीक प्रोटेक्शन वॉल बांदीत बरी आनी डिसिल्टिंग करीत जाल्यार ह्या पाणी आमच्या तुवें गांवांक अख्ख्या तुवें गांवाची तान भागतली, तान भागानूय उरतली. तुवें गांवांक पाणयाची केन्नाच कंप्लेंट जावची ना. तिळारीचें पाणी किंवा चांदेलच्या पाणयाचेर डिपेंड रावचें पडचें ना. तुवें गांव खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण जातलो पाणयाच्या बाबतींत. आनी हे जर करपाक जाय जाल्यार हो प्रोजेक्ट करपाक जाय. सोपटेन 5 वर्सां पयलीं जें आश्वासन दिल्लें ते मे बी आतां टायम गेल्लो आसा तेचो. म्हाका दिसना ते शक्य जायत ताका की ते आमी फुडले गजाली. पूण तो इतक्यान तेच्यान करूं येता आसलें पूण तें जावंक ना. आतां सीएमान हितून लक्ष घालपाचें आनी खऱ्या अर्थान तुवें गांवाक पाणयाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण करपाचो. धन्यवाद. आम्ही तुये या ठिकाणी आहोत आणि जे आमच्या मागे एक तळे आहे, मोठे विशाल तळे, आणि या तळ्याला वर्षाचे 12ही महिने पाणी असते आणि हे पाणी एकदम शुद्ध प्रकारचे आहे. परंतु ते वेळेवर त्याच्यातील गाळ न उपसल्याने या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जी कमळाची फुलं आहेत किंवा आपण साळ म्हणतो, साळांची फुलं झालेली आहेत, आत कचरा साचलेला आहे. आणि ज्यावेळी या भागातून म्हणजे पेडणे मतदारसंघातून 2007 साली आमदार म्हणून दयानंद सोपटे निवडून आले होते आणि त्यावेळी त्यांनी या ठिकाणी येऊन या तळ्याचं सुशोभीकरण करत असताना हे पाणी गावासाठी देण्याची योजना आखण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. खरं म्हणजे ज्यावेळी आमदार दयानंद सोपटे हे सांगतात की आश्वासनाची पूर्ती आपण करत असतो, परंतु कदाचित त्यांना या आश्वासनाची पूर्ती करत असताना कुठंतरी त्यांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे. आणि खरं म्हणजे आमदार दयानंद सोपटे यांनी यात लक्ष घालून या तळ्याचं शुद्धता राखण्यासाठी आणि हे पाणी पूर्ण तुवें गावाला पुरवठा करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आणि
या भागातील लोकांनाही विश्वास आहे, जे दयानंद सोपटे जे आमदार आहेत ते आश्वासन देतात, ते आश्वासन ते पूर्तता करतील असा लोकांनाही विश्वास वाटतो. आता आपल्या पेडणे तालुक्यात एकूण 20 पंचायती आहेत आणि एक नगरपालिका आहे आणि एकूण 18,000 नळ कनेक्शन आहेत आणि आपल्या चांदेल या भागात एकूण 15 MLD लिटरचा चांदेल पाणी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील जी क्षमता आहे पाण्याची आणि लोकांची मागणी आहे, त्यामुळे हा चांदेल प्रकल्प पूर्ण पेडणेवासियांना पाणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे आता अतिरिक्त 15 MLDचा प्लांट तुहे ग्रामपंचायती भागात उभारण्याची योजना आमदार दयानंद सोपटे यांनी आखलेली आहे. तो प्रकल्प कधी होईल तो होईल, तोपर्यंत हे जे तळे आहे त्या तळ्याला जर पंपद्वारे किंवा पाणी पुरवठा करण्याची योजना जर सरकारने आखली तर चांदेल प्रकल्प किंवा नवीन जो पाणी प्रकल्प येणार त्याची आवश्यकता तुहे भागातील ग्रामस्थांना वाटणार नाही. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर या तळ्याकडे लक्ष देऊन आणि स्थानिक आमदार दयानंद सोपटे यांनीही या भागाकडे लक्ष देऊन ही पाण्याची जी चांगली योजना आहे जल योजना, ती योजना अंमलात आणून लोकांना या तळ्याद्वारे पाणी पुरवठा करावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मी निवृत्ती शिरोडकर, इन गोवा 24 ताससाठी.